the voice of Goa and Goans has come up. Democratic values चिड्डप आणि आपली ऑटोक्रेटिक स्टाईल चीप पॉलिटिक्स चीफ मिनिस्टरान करप हें चालूच आसा. जिल्हा पंचायत इलेक्शन वॉज अ टेस्टिमोनी. जिल्हा पंचायत इलेक्शनाक 8 दीस पयलीं भुरग्यांक खेळिल्ले भशेन जानेन जातलो, फेब्रुवारीन जातलो, मार्चान जातलो आनी टाक करून 5 दिसाचो टायम दिलो फॉर झेडपीज टू कॉन्टेस्ट. त्या चिकाणेरीन ते टूक 33 सीट्स बट ओनली 33% वोटेड. So 67% is against very clear कळटालें. But out of those ZP elections, the people who are having municipality within them were quite aware about how these people can play it. ताज्या खातीर म्हाका दिसता जावं विजय, काँग्रेस, everybody whoever has played this role today, justice has finally prevailed over undemocratic values. ज्या तरेन सुप्रीम कोर्टान डायरेक्शन दिल्या, ज्या तरेन दिक्कत दिल्ली आसा and telling how it is a puppet being used as a SEC, how elections are being made, I think Prime Minister Modi ji has to act on this if he actually salutes the constitution. कित्याक ज्या तरेन ताणें मॉकरी केल्या कॉन्स्टिट्युशनाची ह्या मुख्यमंत्र्यान, आय फुल्ली एग्री एंड एंडोर्स द व्यूज ऑफ माय कलिग्स इन द ऑपोजिशन हू हॅव सेड की ही नीड्स टू रिजायन. ताका खंयचोच रायट उरना ह्या मुख्यमंत्र्याक उबो रावन ते कल्यार बसपाक, कित्याक हो प्रमोद सावंताची खुर्ची न्ही, मुख्यमंत्र्याची खुर्ची. आनी चीफ मिनिस्टर म्हणटा तो ही हॅज टू लीड द स्टेट. दीस फेलो इज नथींग बट अ पार्ट ऑफ BJP who is sitting on the chair to play every role because acceptance by the Goa people is going out. तांकां खबर आसा की तांकां आनी हे व्हॅल्यू ना जाल्यार ओनली वे दे आर ट्रायंग, ते आमी स्कुलान करताले अशें चिटींग करून खेळप बी म्हणटा पळय, तर चिटींग करप इज बिकम अ पार्ट ऑफ दीस न्यू BJP regime. And this new BJP regime, I think Supreme Court upholding High Court's directions has given a very clear message that democracy कडेन खेळनाकात. मुख्यमंत्र्यान हेंच पळोवन रिजायन जावपाची गरज आसा आनी गोंयकारांक ह्याच आवाजान ज्या तरेन आज हो एक इशू जाला तो तातूंत म्हाका दिसता इट इज नॉट अबाउट मुन्सिपॅलिटी, इट इज अबाउट द वे ऑटोक्रेटिकली दीस गव्हर्मेंट इज फंक्शनींग. आनी ताजेर जसो आज सुप्रीम कोर्टान डायरेक्शन दिलें म्हणून जाला, इट इज टायम फॉर गोवन्स टू युनायट नाव, all like-minded goals to come together with one thing to ensure that Pramod Sawant and his government goes home. डिस्क्वॉलिफिकेशन मॅटर आसा पळय तो खूब ड्रॅग केलो गेलो वता, तेजेर तुमचें कितें आसा? सद्या आय कॅनॉट कमेंट मच ऑन द डिस्क्वॉलिफिकेशन. स्पिकराच्या चेंबरान आसा. ज्या तरेन डायरेक्शन जावपा जाय उरल्या हार्डली सम मंथ्स वी आर अवे फ्रॉम इलेक्शन्स. सो आय वूड ओनली से द फास्टर द डिसिजन्स, फास्टर विल बी द वे अहेड.